कासारवर्णेच्या धनगरांक नवी घरां बांधून दिवपी कंत्राटदाराक आमदार बाबू आजगावकारान भितर उडोवपाची धमकी दिल्या। धनगरांची नवी घरां ते घरात वच्चे आदींच कोसळपाक लागली। बाबून थंय वचून घरांची अवतिकाय पळयली। कंत्राटदाराक उजरायत ताणें ताचे कडल्यान घरांचे गॅरंटी सर्टिफिकेटय मागले। मोपाच्या धनगरांच्यो जमनी विमानतळा खातीर गेल्यो। सरकारान तांकां कासारवर्णे जमनी जाल्यार नागरी उड्डाण खात्यान घरांय बांधून दिली। पूण धनगर कुटुंबां नव्या घरांनी रावपाक वच्चे आदींच घरांचे कोपचे पडिल्ल्याचे तशेंच वंटींग वेरो गेल्ल्याचे दिश्टी पडले। थळावो आमदार बाबूक ही खबर कळटकच मंगळारा ताणें सरकारी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली आणि कंत्राटदाराक उजरायलो। ऐसा कैसा मना है? वो गिरा कैसा, किसके सर पे पड़ता था, मर जाता था कोई, तो कौन जवाबदार था? रिस्पॉन्सिबल कौन था? तुम ऐसा ही काम करता है? नहीं तू एक्शन घेतलो काय ना हेजेर? तुम्ही इन्क्वायरी घाला हेजेर आणि हांव हेजेर सिरियस सर। आम्ही तुमका सर सगळे क्रॅक दाखयता सर, सगळे क्रॅक जाला तितलेच तुझे क्रॅक घालते तू खबर है? आपको मालूम है वहाँ पे सब जो भिंती है वो क्रैक हुआ है, स्लैब भी क्रैक हुआ है। सर आम्ही शनिवारच्या रातच्यान सर बाहेर रावता, घरान रावना भितून। राव एक मिनिट, ती तुम्ही म्हाका फुल गॅरंटी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय। त्या घरान रावता तांकां ताजे फुडें कांयच जावचें ना आणि जाल्यार तू जबाबदार, अरेस्ट करपाचो रोखडो। बाबू येतकच तरणाट्यांनी घरांची अवतिकाय दाखयली। घरांची दारांय सारखी बंद जायनात, वंटींग वेरो गेल्यात। बाबून स्वता भोवून पळयले। कंत्राटदार आणि विमान प्राधिकरण अधिकारी पैदरकर हाच्या म्हऱ्यांत घरांचे पडिल्ले कोपचे धनगरांनी हाडून दाखयले। तातूंत रेंव आणि शिमीट नाच हे बाबूच्या लक्षात आयले। ताणें हाचे चौकशीचे आदेश दितनाच घरांची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची सुचोवणी दिली। पळयात सर हे पळय सर, हे पळय सर, आता सिमेंटाची असली स्थिती सांगला की सिमेंट यूज केला आणि हो पळयता जाल्यार सर पावडर एक 25 सर आता भितन हे ते बांधला इवन रेती ना सर, भितर रेती ना सर, 25 वर्ष बिल्डिंग फोडा आणि तिचे कपसू काढा आणि पळया ते असे फुट्टा आले। घरां दुरुस्त जायसर तांकां जाय थंय रावूनी अशें बाबून विमान प्राधिकरण अधिकाऱ्याक सांगले। हांगच्या धनगर भावांक कशे तरेन घरां बांधून दिल्यांत ताचेरय बाबून उजवाड घालो। पळयात घरांचे सारखे पळयतलो, म्हाकाय गॅरंटी जावपाक जाय घरां सारखे आहा तेन्नाच रावपाचें, तो पर्यंत तेन्ना तांकां खंय रावपाक रावून दी। कासारवर्णेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार।